पळय आमगे म्हजे बापायचें हें ऑलवेज ड्रीम आशिल्ली की असले फेसिलिटी गोवा क्रिकेट ताका प्रमोट करपाक सद्दां जाय आशिल्लें. आतां आमकां हो चान्स मेळ्ळा म्हणून आतां इंडोर फेसिलिटीन पयलीं म्हणजे मॉन्सुनान तांकां ट्रेन करपाक मेळटा आनी हे पळय आमी एकेडमी सुरू केल्या ताणें ऑलरेडी 3-4 भुरगे ऑलरेडी आतां गोवा खेळपाक लागले. म्हणजे फक्त एकच हें आसा की हें सगळें तांकां फेसिलिटीज मेळूं आनी जाता तितले बेगीन प्रोग्रेस करूं आनी आमगे आनी भुरगे आनी चलयो हांगच्यान गोंयच्यान इंडिया वचून खेळ ताणें खेळा सगळें बरें जातलें. ताका लागून आमी सगळे हे इनिशिएटीव सपोर्ट करता आनी स्टाफ बरो आसा, मॅनेजमेंट कमिटी बरी आसा आनी सगळें देवा दयेन सगळें बरें जातलें. हो आमी पंजीम जिमखानान सतीश तिमलो इंडोर क्रिकेट अरिना ओपन केला. हो लोकां खातीर थ्रू आउट द इयर ओपन आसतलो. पयलीं कितें जातालें, भुरग्यांचें कोचिंग जातालें पळय ते पावसान 3 म्हयने 4 म्हयने बंद आसतालें. आतां आमी जिमखानाचेर कोचिंग वील गो ऑन फॉर 12 मंथ्स इरिस्पेक्टीव पावस पडूं किंवा कितेंय जावं इंडोर अरिना केल्या आनी इट इज वीथ फ्लड लायट्स. हें कोचिंगाचें जालें. सेकेंडली आमच्या मेंबर्सांक जे कोण खेळपी आसता तांकां डेली सकाळचें वर्कींग आसता, ताका सांजचें खेळपाक जाय आसता. हांगा नॅट्स आसा, दे कॅन कम एंड प्रॅक्टीस ओवर हियर. ऑल्सो कमर्शियली लोकांनी हें बूक करूं येता टू प्ले देर टुर्नामेंट्स ऑर इंडोर एज अ केज क्रिकेट म्हणटा ताका तेंय करूं येता. दीस इज अ फेसिलिटी जी आमी घाल्या पळय, इट इज एकूच वन ऑफ अ कायंड इन गोवा. आनी आय एम शुअर आमचो मेन मोटीव आशिल्लो की आमची भुरगीं पळय आसा जी ट्रेनींग जाता तांकां 12 म्हयने ट्रेनींग मेळचें आनी आय थिंक वी आर सक्सेसफूल इन डुईंग दॅट. म्हणजे 4 नेट्स आसलेले म्हाका दिसता हें फर्स्ट गोंयान न्ही. हय, दीस इज द फर्स्ट वन आनी वीथ फ्लड लायट्स आनी ऑफ दीस कॅपॅसिटी वीथ दीस एम्बियन्स वीथ दीस लोकेशन आनी वीच इज अटॅच टू आउटडोर नेट्स ऑल्सो क्रिकेट ग्राउंड ऑल्सो. दीस वाय Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.